दिनवाशी काळजा उपकार म्हणता जिणेत आमचे तुझ्या पिची देण्याक सोम्या किते पाठी आम्ही दिव मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें बसलाय राखल्याय दयेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवटयल्या गोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटा सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेत आमच्या तुझ्या बिची देण्याक सोम्या किते पाठी आम्ही दी जेजू क्रिस्तली मोच्या भाव भयणीनो आज सद्या काळाचो 14वो आयतार आमी संभ्रमता एमिसाचें बलिदान तुमच्या तेसां खातीर हांव भेटयता प्रत्येक तरान जीव कोण पिडेंत आसात भलायकेच्या कारणां निमती गांवांत परगांवांत जी आसात तुमकां इगर्जी वचूंक जायना अंतुळणार आसात व्हीलचॅरार आसात आस्पत्र्यांत आसात मिसाचें बलिदान तुमकां भलायकी हाडूं दी जेजू तुमकां आपडूं दी तुमचें गाणें तुमचें तेसावां तुमचें मागणें तो आयकून तुमकां अभिशेक करूं दी म्हणून हांव मागतां कोवीड संकश्ट तावन सगळ्या संवसाराक देव राखूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुझ्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटा जशी तुज्या नांवाची वडवीक प्रितुमेच्या शिमाक पावता तशीच देवा तुजी स्तुती विस्तारल्या तुजो उजवो हात जैतेवंतो जाला मोगाचे भाव भयणीनो देवाच्या हातांत आमी आसा कोणाच्या हातांत पडच्याक संवसाराच्या हातांत पडच्याक देवाच्या हातांत पडचें भोव बरें युकारिस्त देवाच्या हातांत आमी पडल्या देवाच्या मोगांत आमी पडल्या देव आमकां राखता देव आमचो मोग करता देव आमकां बक्षिता देव जैत दिता त्या खातीर त्या देवा मुखार आमी आमकांच कालती घालया आमचे काय रेडया बात काय रेडया पश्चातापवया आनी युकारिस्ती बलिदान पवित्रपणे भेटोवंक आमकांच आमी आयती घालया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांचे दोन तोंडां अनुसर वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायती पथकां गेल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून तो देव सदां संवकार बरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची कापोट करूं आनी आमची भक्तां बगसून आमकां सत्याच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या कापूत कर सोम्या कापूत कर क्रिस्ता कापूत कर क्रिस्ता कापूत कर सोम्या कापूत कर सोम्या कापूत कर महिमा 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 देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा
सर्गीच्या राया पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची कापोट तो बापाच्या बोजव्या बसलाय आमचे मागणे मागून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया मोगाळ बाप्पा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कालत्यापणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सस्तेचें सूख भोगोवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सगळे पवित्र तुझेपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या वाचत सर्वेस्परो म्हजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्याची उतरां हांवें आयकलीं ताणें म्हळें मनुश्य पुता हांव तुका इस्रायल परजेची म्हजेर उपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धाडटां तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला ती हटी आनी दारूण काळजाची पिळगी तांचेशी हांव तुका धाडटां तुवें ताका सांगूंक जाय सर्वेस्परो अशें म्हणटा ती तुका आयकूं वा आयकनासता रावूं कित्याक ती एक विद्रोही घराणें तांचे मदें प्रवादी आसा म्हणून तांकां कळीत जातलें देवाचें उतर हें देवाचे पडोपकार श्लोको सर्वेस्परान कापोळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात तुजेर सुम्या उबारता म्हजे दोळे तूं सुम्या सर्गी आसाय दुनियेच्या हातांचेर दिश्ट दवरलेल्या साकरा परी म्हजे दोळे तुजेर आसात सर्वेस्परान कापोळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात साकरणीचे दोळे तुझे दुनियेच्या हातांचेर आसलेल्या परी आमचे दोळे सर्वेस्परो आमच्या देवाचेर आसात ताणें आमची कापोळट करीसर ताचेर आमी ते वयल्यात सर्वेस्परान कापोळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात कापोळट कर सर्वेस्परा आमची कापोळट कर आमी सर नालिसायन भरल्या वय ग्रेस्तांचे हिंसणेन गर्व्यांच्या बेपारव्यान आमचो आत्मो भरोन गेला सर्वेस्परान कापोळट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात सांपावलून कुरीत घरां बरयल्ल्या पत्रांतल्या वाचत बाबा भयणीनो म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उपडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक व्हड न्हये म्हणून म्हज्या कुडीक एक पोडापोडीची दूख दिल्या मांसांत रिकलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका धोसता हांव गर्वाक पडन म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडायत आसा हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सोरूं म्हणून 3 फावटी समे लागीं हांवें मागलें
पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे ते वस्ती करच्या खातीर म्हजे अस्कतकायेची गोडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासो तूं म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपरवांनी, कश्टां, अनुवारां, दगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव दोशी जाला. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजायकी सक्ती व्हरतो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस परसोत्म मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करून म्हाका धाडला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू त्रिसो भायर सरना आपल्या शिसा सांगता आपल्या स्वंत गांवाक फाटी आयलो. साबाताचो दीस येताच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताचे शिकोवण आयकल्ले साबार जाण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावी येता आनी हाच्या हातांनी असली असर्यां घडटात तें कशें? हो मरयेचो पोतो एक सुतारी न्ही? जगबसो, जुजेसो, जुदासो आनी सिमोनसो हो भाव न्ही? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्ही? हाचे ताचे विशांत अशें ताचे विशांत कितें म्हणचें तें चिंतून तें घुसपडलें. तो वडो जेजू तांच्या लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैर्या दैर्या मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस तांच्या रातभर तो तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्य तें करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. आमच्या सुमित क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर आमी थोडो नियाळ करया. आयच्या ह्या वाचपांत आमकां एक स्पश्ट संदेश जेजू दिता. देवाक आमी आमच्या जिवितांत स्विकार करतना आमी दुबावाक इडेंक दिवंक ना. जेजूक आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेतना दुबावाच्या माठ्या भितर आमी विकोवंक ना. त्या खातीर आयच्या ह्या वाचपांत एक जागवण आसा, तिदवण आसा, बदलावणेक आपोवणें आसा. आमकां आयची लितुर्जी आनी आयची वाचपां बदलावणेक म्हणजे सुमयाच्या वाटेन चमकोवंक, सुमयाच्या मोगान बरोवंक, सुमया सांगी जियोवंक आमकां आपोवणें दितात. त्या खातीर पयलें वाचप आमी नियाळचें जाल्यार एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्पर म्हजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो. म्हळ्यार देवाचो आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो. प्रवादी आसता देवाचें उतर, देवाची सकत, देवाचो आत्मो आमच्या भितर काम करता. आनी ताणें म्हजे भितर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्याची उतरां हांवें आयकलीं. ताणें म्हळें, मनुश्य पुता, हांव तुका इस्रायल परजेची म्हजे उपरांतलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धाडटा. इस्रायल परजा देवान इतलें बरेंपण केल्यार प्रवाद्यांक शिक्षा दिवचें आनी देवा विरोध वेचें तांचें जीवन जावन आसलें. त्या खातीर विद्रोही राष्ट्राशी धाडटा. ताणें तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला. कितें केला? म्हाका विरोध केला. हट्टी आनी दारूण काळजाची पिळगी. म्हळ्यार कोण हट्टी आनी दारूण काळजाची पिळगी देवा विरोध वेता. कोणा तरी हट्टी काडीच आसा. आज आमी हट्टी जावचे न्ही,
आमचे हट आमी सोडूंक आसा, देवाच्या मोगात आमी येवंक आसा. आनी तांचेशी हांव तुका धाडटा, तुवें तांकां सांगूंक जाय. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ती तुका आयकनासता रावो, कित्याक ती एक विद्रोही घराणे. पळया, आज सुवार्ता आयकनासतना रावा. सुवार्ता प्रकट करचें काम आमी करी जैसर. आयकुचे पयलीं तुमच्या काळजा मनान तो तयार करता, ताका तुमी तुमचे भितर आपोवंक आसा, तुमी तयार जावंक आसा. तांचे मदीं प्रवादी आसा म्हणून तांकां कळीत जातलें. हेजेकियेलाक सांगता, तूं एक प्रवादी तांचे मदीं आसा म्हणून तांकां कळीत जातलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, अंतर्गीत आमकां सांगता, सर्वेस्परान कापूट करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. आमी कितें करी जाय, आमची नदर सर्वेस्पराचेर जाय जाय. सर्वेस्परो आमचेर कापूट करीसर आमी ताचेर नदर घालता. तुजेर सुमी हांव उबारता म्हजे दोळे. तूं सुमी आसनी आसाय. दुनियेच्या हातांचेर दिश्ट दवरलेल्या साकरा परी म्हजे दोळे तुजेर आसात. पळया, दुनियेच्या हातांचेर कितें म्हळ्यार कितें मागीर दुनियाक जाय न्ही म्हूण साकर पळयता म्हळ्यार तितल्या एक एटेन्शन आसा. तशें आमचे दोळे आमच्या देवाचेर आसत. म्हणजे आमी देवात हांव पयस वचूंक नजो, देवाच्या मोगात हांव पयस वचून विद्रोही जावंक नजो, हट्टी जावंक नजो, तर देवा विरोध बंड करूंक नजो. साकरणेचे दोळे तिच्या दुनियेच्या हातांचेर आसलेल्या परी आमचे दोळे सर्वेस्परो आमच्या देवाचेर आसात. आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवाचेर आसात आनी आमची कापूट करीसर आमी ताचेर ते ठेवयल्यात. म्हणजे आमी देवा सांगता, देवा थंय आमकांच समर्पण जीव आपोवणे दिता, हें करता. कापूट कर सर्वेस्परा आमची कापूट कर. आमी सर नालिसायन भरल्या, ह्या संवसाराच्या फाटल्यान आमी पडल्या नालिसायन भरल्या. वय ग्रेस्तांच्या हिणसोणेन, गर्वेच्या, बेपरव्यान आमचो आत्मो भरोन गेला. आनी तूं सर्वेस्परा आमकां तूं सांबाळटाय, राखताय, पोसताय. सांग पावलो कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, म्हाका फावो केल्या सादारण उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे बसत गर्वाक पडले म्हूण म्हज्या कुडींत एक पडापडीची दूख दिल्या. ती कशी आसा म्हळ्यार मांसांत रिकलेल्या कांट्या बरी म्हाका दोसता. तुम्ही पळया, जेवताना कितें एक कांटो ताळ्याक शिरकल्या, या ल्हान एक कांटो तुमच्या पांया भितर तोपल्यार तडपडी तो खंय लोकेट करूं जायना, दुखता. हाजर सांबाव म्हणटा, म्हाका एक तसली पडापड म्हज्या कुडींत आसा. जावं पुरो ती ताची अस्कतकाय, जावं पुरो तशें तें अशें पिडा तें म्हाका कळीत आसा. आमच्या कुडींत असली पडापड आसा. आमी अंतरुणार आसा, व्हीलचॅरार आसा, आमी कोरोना संकश्टांत आसा, क्वॉरंटायन जावन आसा. आनी देव आमकां कितें म्हणटा, हांव गर्वाक पडना म्हणून सैतानाचो दूत म्हाका तापडायत आसा. पळय, जर तर सक्कड आसा जाल्यार आमी कितें करता, भलायकी सक्कड आसतना देवा पिसार सोडटा, मागण्या कितें सोडटा. पिडा आसूं जालें म्हणटा आमच्या मागण्या सडटा, सांता भोगता लागीं नदीन्यो सडटात, नव्यान सडटात. मागीर एवढी सारकें जालें, आमी सकट विसर सरलें. बारीक म्हणून उडा आसा आमकां मागण्या विशयांत. आनी त्या खातीर आमी गर्वान पडोंक नजो. हो दुस्मान म्हजे तो पयस करूं म्हणून 3 कोटी सुमी लागीं हांवें मागलें. सुमी म्हणलो, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाची अस्कतकाय म्हजी सगळी सकत दिसून येता. म्हजी कृपा तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. आज मोगाच्या भाव भयणी, तूं कश्टांत आसाय, तूं अनकारांत आसाय, तूं अनकार म्हळ्यार पिडेच्या अनकारांत आसाय, जेजूची कृपा पुरो. जेजू तूं म्हाका पाव. जेजू म्हाका म्हजी बिरमत पाव. म्हाका पातक्या मोक्षी ते पवित्रत्म्यान म्हाका बोर. तुजी नदर ताचेर आसली. केदी सांगून पडयलें आसा, 12 जाणां हातुरणार आसलीं, कोण हातान तांच्या सुकाना, पिडेस्ताच्या हातान कोण सुकाना, जावं पुरो मागण्याचो बूक सुकाना. कारण इतलेंच तांकां दुसरें कितें करूंक ती असक्त जावन आसात, पूण सुमया सांगता ती बुडवून जातात. त्या खातीर क्रिस्ताची सतत म्हजे ते वस्ती करच्या खातीर म्हणजे अस्कतकायेची वडवीक हांव खुशेन सांगता. तर क्रिस्ता पासून तुमचे अस्कतकायांनी, बेपरवानी, कश्टांदोना, दगदड्यांनी, आटेविट्यांनी हांव तो दोशी जाला. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सत्यवंत. हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सत्य. वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. त्या खातीर आमी सकट वीक म्हूण चिंतचें न्ही, आमी अस्कत म्हूण चिंतचें न्ही, देवा थंय आमी बळोवन जावन आसा. आयचो उद्गार आमी आयकलो, सर्वेस्परचो म्हज्यार आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रकट करूंक म्हाका धाडला. जेजूचे मिसांव, सर्वेस्परच्या आत्म्यान भरलेले मिसांव, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रकट करचे मिसांव. आनी बरी खबर प्रकट करतना कितें भोगूंक मेळटा, कितें आयकूंक मेळटा,
हे सगळं आम्ही पळयता आयच्या वांजलांत जेजू आपणा शिष्य सांगता स्वंत गावा पाठी आयलो सब्बात असो दीस येतस तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो ताचे शिकोवण आयकले साबार जाण अजाप जावन म्हणाले हे सगळें हाका खंयचे आयलें हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जवी येत आनी हाच्या हातांनी असली असली घडतात तें कशें हो मोरी असो पोतो एक सुतारी न्ही जकब असो जुजेसो जुदासो आनी सिमोनसो हो भाव न्ही आनी हाच्यो भयणी हांगा सांगचे शेजार आसात न्ही अशें ताज्या विशयान कितें म्हणचें तें चिंतून ते गडबडले पण कितें जालें जेजू विशयांत कितें म्हणचें म्हूण चिंतून ते गडबडले म्हणजे भाव भयणीनो तांचो बेविश्वास पळोवन जेजूक बेजाराय जाली अजाप जालो आनी थंय कितें जालें थोड्या पिडेस ताचेर हात दवरून ताका बरी केली सोडल्यार हेर असलें ताच्यान करूंक जालें ना उपरांत भोंवतणीच्या हडल्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो पळया जेजूची देवपण पळोवचें जेजूची जाणवाय पळोवची सोड न्हू ताचें मूळ पळोवंक गेली आमच्या मदें ती संवय आसा आमकां गोतलें तो कोणाचो गोत म्हणून आमकां गोतलें ताचें कुटुंब ताजो भाव घे तो पिवडो आसा तो घे तसो आमी कितें करता ताचें चरित्र उस्तून घेता कशी भाव भयणीनो आज आमी उस्तून वचून आमची मर्याद करची बरी न्ही एका व्यक्ती तें बरेंपण आसा तें आमी समजोवंक पारखूंक पळोवंक शिकचें सामको ल्हान आसतना रीत व्हड जातना आसना पूण तांचे मदय ती कितें म्हणटात ल्हानविकाय कलतेपण आसा कोणाक देवान आशिर्वाद केला जेजू गांवाक वता आसतना जेजूक तिरस्कार मेळटा स्विकार करनात आज आमी आमच्या जिवितांत तिरस्कार करता न्ही सुमियाक आमच्या आकारान गर्वान त्या खातीर काही आमच्या भितर एक दूख आसा सांबावलान सांगलेल्या प्रमाणे ती गूण जावचे खातीर मागया आमच्या सुवातेचे आशिर्वाद आमकां मेळोवंदी आमच्या कुटुंबाक मेळोवंदी आनी आमी विद्रोही जायनासतना गर्वान भरनासतना सर्वेस्पराचेर आमची नदर दवरतो आमी जिवया एक घडीभर आमी मागया सर्वेस्पर बाबा तुका अर्घ हांव वाखाणी दिता आमचे अस्कल काय तूं बक्षी आमच्या जिविताचें सगळें कितें उणेंपण तें तूं जाणा आसाय आयच्या दिसा सुवातेन आयकल्लें आमी त्या प्रमाणे जिवोवंक आमकां करपा दी आमच्या अस्कलकायेचेर आमी नदर दवरिनासतना तुवें आमकां दिल्ल्या बऱ्यापणाचेर आमी नदर दवरून जिवोवंक आमकां करपा दी जेजू तुज्या अमूल्य रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आमचो वावर मागण्या जिवीत घट कर आमचे अस्कलकाय जर तर आमी शिणू सारला जर तर आमी नकारात्मक जावन तुजे विशयान उलयले हांव ह्या पवित्र सभे विशयान उलयले हांव आमकां तूं बक्षी आज ह्या लितुर्जींत ह्या देवाच्या उतरान तूं आमकां स्पर्श कर आपूण तुजो ताळो आयकून त्या ताळ्या प्रमाणे जिवोवंक आमकां करपा दी जेजू तुज्या नांवान हांगा आसल्या हर एका जमेचे आशिर्वाद घाल अंतरुणाक जी आसा ताका गोड कर पिडेत आसा तेसावनी मागते आसा बेसावनी मोर टच देम गॉड अनॉइंट देम हील फॉर योर ग्लोरी जेजूच्या नांवान तुका जैत जेच्या उतरान तुका भलायकी जेजूच्या रक्तान तुका सुटका आमेन आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करूया एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू सर असणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो मजकूत तो सर काळा आदी बापात हांव जल्मला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उत्सलो बरो देव तो देवात हांव जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या ससय बसो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात आमी मनुश्य बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गांत तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाता ताका पुरसाद मारलो ताणें कसमण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला जिव्यांचे निमेन्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तो निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका आयसम सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापयल्ल्या सभेक सतमानता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन भावार्थ्यांची प्रार्थना मोगाळ भाव भयणीनो
जेजून सांगला म्हज्या नांवान जे विचारले हांव तुमकां दितलो तर आतां जेजूच्या नांवान बापा लागीं आमचे त्या समर्पण मागया. मागीर आमी आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या बापा साहेबा खातीर तांकां बरी भलायकी दिव दी जणवाय आनी सगळींच्या आत्म्यान पवित्र तुजे सत्तेन ते बरोवन दी. सगळी पवित्र सभा चलो दवरूं जाय जाल्यार बोड घटाय देव फावो करून दी म्हण आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या पवित्र सभेच्या मणिरा खातीर गोड्या खातीर मागया. पवित्र सभेंत जेजू आजचे कश्ट फूड जावन दिता. देव कोणी उणी जावन येवचे वखता चड सगळ्यो आनी सले तुजो पाटलाव करूंक प्रेरण सोडून दिता. हर एका DCCच्या प्रॉविन्सांचेर आशिर्वाद घाल. थंय बरो गोळी रांत त्या गांवांनी गोळी तूं फावो कर. प्रोविन्शियलां जनरलां तूं फावो कर आनी पिडेत ह्या दिसांनी साबार जाणांनी प्राण वगडायला तांच्या आत्म्याक शांती दी. पिडेत आसलेल्यांक तूं गूण कर आनी अशें तुजी पवित्र सभा तूं राखून सांबाळून व्हर आनी आमी भावार्थान जिवंक फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या लागीं मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी युवक युवती खातीर निरासपणान जीव घाताच्या शिल्पान आसची युवक जाणां देवातान पयस कुटुंबांतान पयस आवय बापायचें आयकन नासची युवा जाणां सगळ्या संवसाराचे युवक युवतींचेर आशिर्वाद देव दी. हर एक युवक युवती पवित्रत्म्यान बरोवन दित. ह्या युवक युवतींक जाय जाल्यार सगळींची जाणवाय बोड घटाय आनी आत्मीक जिवितांत ती बुडवण जावंक कृपा लाबोवन दी. आनी अस्कत आसलेली बुडवण जावन दित. वडण्यांनी आसलेली वायटाक सांपडलेली आनी एडिक्शन जाल्ली जेजूचें नांव सुटका सोडून दिता. बापा आमचें मागणें आयक. कोरोना संकश्ट निमती वळवळच्या संवसाराक सर लोकांक कोरोनान आपणाचें उगडावन घेतलेल्या कुटुंबाक समाधान शांती दी. अवघडांत विविध पिडेनी अकाली मरणाक बली जाल्ल्यांक आत्म्याक शांती दी. ताच्या कुटुंबाक समाधान दी. क्वॉरंटायन जावन आस्पत्रेंत आसची जिवन मरणा मदें झुजची व्हेंटिलेटरार आसची व्हॉट्सॲप ईमेल फेसबुकाचेर मागण्या इसारलेली सगळ्यांक तुका समर्पण दिता. जेजू वैजांचेर नर्सांचेर आशिर्वाद घाल. बालिकेच्या कार्यकर्त्यांचेर आशिर्वाद घाल. एकामेका आदार जावन ह्या पिडे विरोध झुजोवंक जाय जाल्यार कृपा बोड घटाय दी. आनी वॅक्सिनेशन एकल्यान घेवन अशें सगळो संवसार तुज्या मेटांनी संपोवचे आशिर्वाद फावो कर. बापा आमचें मागणें आयक. देव कुटुंब जावन आसा आनी जेजू मरी जोसे भाग्योन कुटुंब जावन आसात. आमची कुटुंबां संवसारांतली कुटुंबां देवा तुज्या हाताक हांव समर्पण मागतां. कुटुंबाचे समस्या फूड कर. भुरगेपणांचेर गर्भिणी स्त्रियांचेर आशिर्वाद घाल. कुटुंबाक बरीं कामां जावं दीत. रिणांत थाव न्हू तांकां सुटका दी. बरीं कामां मेळोवन दित आनी सगळें कुटुंब संवसारीक जिवन जियेत आसतना मागण्यांत देवाच्या उतरान बुडोवन जावं न्हू तुका वळखून जिवोवचें भाग फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमचे कसकी त्या सभा समर्पण मागया. सर्गीच्या बाबा तूं आमकां आयकताय. तूं आमचो मोग करताय. ह्या सगळ्या संवसाराचेर तुजी दया देव येवं दी. जे आमी उसारून जावना त्या सवांचेर बेसावन घाल. हें मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनुश्या सैमाचो भागीदार जावन पावलो. तशेंच ह्या उदकाच्या निदाता वायल्याच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता. दाखोवान दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवान जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पराला आमी मनान आनी पातकाचें दूख धरून आमी तुका बदल भेटयता आनी तुका मानत आसले जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात आसले जावं म्हण मागात.
हे तुमच्या हातांतल्या बलिदानांतल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्के पयसूच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या नावाच्या मानाक आम्ही भेटयता ते बलये वरवीं आमच्या अंतस्करणांनी नितळ जावं आनी सर्वीचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी सस्नाच्या देवा, सर्वकडे आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या सकविनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आधार दिलो. कोण सोडवणामा मनशाची आमच्या सारखे एकल्यान सुकय. मनशान उडयलेली इश्टता तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तांदूळ अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्या जेजू देशी देव तूं तसो सगळो दळपार संतोषान मरून तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सरदार. तांच्या वाखाणेक आमचे ताळे मेळोवन अनंत आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा परसू तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन तो स्मरण सोसून वेशा आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुवीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समार पडची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सुबेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत हातकाच्या बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुबेज मनशा बसत ते वारावतलें. हें म्हज्या वांगडा साकारात. बावडतसो गुटभर गोठुया. तुझ्या पुरसांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलां सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडास करता. म्हणून ज्योत तसो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूचे कूड आनी रगत सेवतेला आमकां समेस्तां पवित्रत्मेवरी एकठांय कर म्हण आमी मागता. आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, फ्रांसीस आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्कर बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन म्हणून भरोसो धरून मेले आनी आमच्या भाव भयणीची कापड कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे बरो जळीत तुका मळपडोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरी देवाच्या मेळ सांगाती
मागीर धर्मदूतांनी सर्व कडेन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बराबर सगळ्यांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगता, त्या जेजू पवित्र तुज्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वनंदिनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेऊन गावुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सोंपलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस्पर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गीय बागांनी आमचे सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशें तृप्तेल्याक आमकां तुजे उदार कापडतीन सरपात कांदे सुटय आनी सरांगांतले वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. तुमी जेजू क्रिस्त तुजे धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर ते पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार त्याचे धिस्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिले कोणान सांबाळ. तुझी येता आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सभेची शांती सदांच तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताचे मिसळण्या वरवीं आमकां दिसे उरलेल्या सस्नाचें जिवीत मेळो. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली, आमची काकोळ कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली, आमची काकोळ कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली, आमकां शांती दी. तुमी जेजू क्रिस्ताचे देवाच्या पुता बाबाच्या कुशल कर्मण आनी पवित्र सहकारान तुज्या मरणावरी संवसारांत तुवें जिवीत दिलें. तुज्या भोव पवित्र कुडीन रक्त वरवीं सगळ्या म्हज्या पोटेपणांतलो आनी सर्व वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक म्हाका आदार दी. तुजे सत्सेक वेगळो सरून हे दीस निर्माण कर. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीराच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सुमी तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुडो आनी रगत म्हाका सस्नाच्या जिविताक सांबाळून. दुनियात आमच्या जोडयां जेजू आमच्या काळजांत आयला.
जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, आत्मीक रुपी आज आमी ताका वावरतान आज सेवला. शताधिपतीन सांगलें हे कशें उतर सांग तुजो साखर बरो जातलो. आज जेजू तुजी सतत आमच्या भितर काम करून आमच्या रक्तकणांनी, शिरांनी, हाडांनी, संदांनी आमच्या भितर विश्व खंयच्या स्थितीर आसा आमी नेणाव, कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, बीपी, मारेकार, वायरस आमच्या कुडींतली काड मोडय. येवकरीस तांकां भलायकी हाडून दी, येवकरीस तांकां सुटका हाडून दी, येवकरीस तुज्या मोगान भरून दी. अर्गा तुका सुमिया जेजू, होगला तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, मान तुका सुमिया जेजू, वर्णितांव तुका सुमिया जेजू, वाकणतांव तुका सुमिया जेजू, होगळसितांव तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू तुका आज आमी सेवला. तुज्या ह्या सत्तेन आमची गोड मोत अभिषेक कर. पिड्याशिड्या सत्कड पयस कर. बाबरतान मागण्या तुमकां घट कर. अखेर श्वासा पर्यंत कितेंय येवं दी, कितेंय कश्ट येवं दी, तुजे सगळे जीव आमकां बोड दी आनी आमकां तूं सगळीच्या संतोषान बरो. आमेन. प्रार्थुया. बापा हे देवते देणेनी तुवें आमकां बरलें. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळू आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सूर्य बुजवणीचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सूर्यकांत तो तुमकां वाटव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगांचेर करूं. आमेन. बाबार्थान भरोशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बरें करण्यानी फळादी करून ससण्याच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. निसर पदवीदार देव असो, बाप असो आनी पुत असो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वसुलिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. दिन वासुया सोम्याक सर्वय काळी. वाकडून गावया ताका सांसाकाळी. ताणे सर्गांनी प्रितूम रचलेली. ताका जाव महिमा सदां काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. सर्वय काळी सोमी पातयेणेसो. दुबळ्या धाकट्यांका दाबीत लाभोसो. सर्गी कारणान सर्वा मोगान बसो. दुखेस काळजांक दायेन बसोसो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. मोगाच्यो भाव भयणीनो, ह्या युकरिस्ती बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां सर्वांक देवाची आशिर्वादां मागली. म्हज्या मिसां खातीर आनी आमच्या टिमा खातीर तुमी मागा. तुमची तेसां कितें आसात ह्या प्रेयर कॉल मागण्याक आपोवणें आसा जाल्यार तुमी 9013905078 परत सांगता 9013905078 ह्या म्हज्या मोबायलार व्हॉट्सॲप करियेत. ह्या तेसां कितें आसा जाल्यार धाडयेत. ह्या मागण्या खातीर फोन करियेत. तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या मिसां खातीर मागा. हें सगळो आमचो भाव विनोद गंगोळी आनी ताचें कुटुंब, त्या कुटुंबाच्या मिसनार आशिर्वाद बेसांव हे तांणी करचे सुवातेचे मिसांव आशिर्वादीत जावं दी.
परत हे पोटी तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी हे मिसाचें बलिदान तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपार दुसऱ्यांक मुखार करात. देवाचे आशिर्वाद बेसावान ज्या कोणाक घरा भितर आसात तांकां एक अवकाश जोडूंक आनी आशिर्वाद जातले. मुखार पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या भोगवीत काळजा दी आशिर्वाद भुरग्यांक तुज्या भगवंताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.